बेकार तरणाट्यांनी 10 गायी घेतल्यो आणि दुधाचो धंदो केलो जाल्यार तांचे म्हयन्याक 30 ते 35 हजार खंयच वचूना म्हूण एनिमल हजबंड्री मंत्री माविन उलयला। माविनान सोमारा कोपाडणे 70 सरकाराच्या कॅटल फार्माक विजीट दिली। सरकारान शक्य आसा तितलें सगळें केलां, कांय नव्यो स्किमीय केल्यात। आता तरणाट्यांनी खंय फुडें सरचें। When we are talking of a milk revolution, आमी कितले प्रोड्यूस करता दूध 1,65,000 लिटर आमी सध्या गोयान दूध आमचे फार्मर हांगा पिकयता। आमकां कितली गरज आसा 3.5 लाख लिटर दूध आमकां जाय पडटा। 2 लाख लिटर शॉर्टेज आसा आणि ही शॉर्टेज जेन्ना दुधाची आसा आमी अशे योजिला की आमचे जे तरुण यूथ आसा ते महिलाय आसपाक शकतात, तांकां तरी हे व्यवसायान येवपा जाय। इट इज लायक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आमी स्किम्यो वाडयला, स्किमीचो अमाउंट वाडयला, सबसिडी वाडयला। 75% आसले ते 90% सबसिडी केल्ले आसा आणि आमी साधारण एक युनिट आमी दिवपाक केला एक जे अनएम्प्लॉयड यूथ आसा तेका। सपोज आमी 10 गायो दिल्यो तेका आणि जाल्यार शेडूय बांदपाक तांकां तेजेरूय सबसिडी मेळटा। ते उपरांत तांकां मिल्क इन्सेंटिव्हूय जो आसा तोय आमी वाडोवपाक योजिता आणि सबसिडी ऑलरेडी 40% आसा। इतले सगळे इन्सेंटिव्ह जेन्ना आमी तांकां दिता, अक्षरशे खात्रेन हांव सांगपाक सोदतां, जो बेकार बसले परस 10 गायो दुधाच्यो तरी घेयल्यो आणि 100 लिटर तरी एवरेज तेणे दूध काडले, उणेच उणे तेजे नेट अर्निंग्स जातले 30 to 35,000। आज मुद्दम हांव हिंगा कोपर्डे आमचे फार्मर आयला पळोवपा खूंय आनी इम्प्रुवमेंट करपाक शकता, हाव वी कॅन लीड बाय एक्झाम्पल। कमी आमी खूंय पडटा, आमी सगळ्यो स्कीम बदलला। ओली आमचे यूथ फुडें येवपा जाय। वी कॅन टेक अ हॉर्स टू द वॉटर बट टू द नियर द वॉटर बट वी कांट फोर्स इट टू ड्रिंक द वॉटर। असल्यो गोश्टी जावपा जायना। जशें म्हणणे आहा प्रूफ ऑफ द पुडिंग लायज इन द इटिंग। जे पर्यंत आमकां ते टेबलार येना, वस्त येना, आमी कशें सांगपाक शकता सक्सेसफूल जाले। वी विल ट्राय आवर बेस्ट एंड माय डिपार्टमेंट इज ट्रायिंग इट्स बेस्ट टू बी सक्सेसफुल। इफ they succeed, then I succeed. And we all succeed, then the state succeeds. कला अकादमीचो 36वा सूरजश्री केसरबाई केरकर संगीत महोत्सव 3 ते 5 नोव्हेंबर मजगतीं जातलो। हो महोत्सव आंतरराष्ट्रीय पावड्यार पावोवपाचो विचार चल्ला म्हूण कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे उलयला। कला अकादमीच्या आर्ट्स फॅकल्टीनी गुरु शिष्य परंपरा चालू करपाचोय खंय विचार चल्ला। सूरजश्री केसरबाई जो संमेलन समारोह जो आसा तो एक उंचेल्या पावंड्याचेर पावचो, तो फक्त भारतातूच न्ही तर आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर तो पावचो, तो एक उद्देश जावन आसा। आमच्या मुखावेलें एक स्वप्न आसा की ह्या समारोहाच्या मतलबान दरम्यान जो फक्त कला अकादमीचो उद्देश महोत्सव घडोवन हाडपा सारकें नासतलो, तर कला अकादमीचो उद्देश मुखावेले आमचे लखलखले तारे आमकां तयार करपाचे आसा आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान पावलां आमी उचललेलीं आसात। आणि ह्या दृश्टिकोनांतल्यान मुखार आमी वता आसतनात जे गोंयचे उदयोन्मुख कलाकार जे आसात, जे संगीत क्षेत्रांत आपलें नांव करपाक सोदतात किंवा जे कलेच्या क्षेत्रांत नांव करपाक सोदतात, तांकांय मोठो एक आधार मेळचो म्हणून गुरुकुल शिष्य परंपरा ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचे विचार सध्या चालू आसा। कला अकादमीच्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचेरूय गोविंद गावडे उलयलो। स्ट्रक्चर वाडोवप हें आजचे घडयेक अत्यंत म्हत्वाचें आसा, कारण कला अकादमीचेर जबरदस्त आज लोड आयिल्लो आसा आणि तो लोड पयस करपा खातीर आज आमचो प्रयत्न चालू आसा। ऑलरेडी प्रपोजल आमचे आसा आणि त्या संदर्भात येणारे 2 महिने भितर हे सगळ्या गोष्टीचो प्लॅनूय पावर पॉयंट प्रेझेंटेशन आमी घेतलेलो आसा। फक्त जमनीचो जो इश्यू जो आसा तो विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम आमी सॉर्ट आउट करतले। प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकर। घेऊ एक ब्रेक।